सध्या गोंयांत पावसूय पडटा तसोच वारोय मोठ्या प्रमाणात येता. सो अशा तरेचे IMDन येल्लो अलर्ट कांय दिसा खातीर केल्ले. आनी ताच्या उपरांत काल शेनवार एक वार्का बिचाचेर सावथ गोवा हांगा एक इन्सिडंट घडलो. म्हणल्यार एक 11 वर्साचो हैदराबादच्यान आयिल्लो ट्युरिस्ट भुरगो तो वार्का बिचाचेर पॅरासेलिंग करपा खातीर गेल्लो. आनी ताच्या उपरांत तो पॅरासेलिंग करपाक जेन्ना बोट घेवन उदकांत गेले ताच्या बरोबर पॅरासेलिंग इन्स्ट्रक्टर आशिल्लो आनी तो ताच्या उपरांत व्हडलो वारो आयलो आनी ही बोट आशिल्ली ती पलटी जाली आनी पॅरासेलिंग सुटलें. ताच्या उपरांत ते वचून सायडीक एका झाडा कडेन वचून थंय शिरकल्ले. ताच्या उपरांत जे थंयसर वॉटर स्पोर्ट्स जे ऑपरेटर आसा जावं लोकल्स आनी खास करून डिस्ट्रिक्ट मराठीचे लायफ गार्ड हांचे जवळपास सांजचे एक अर्देवर हे ऑपरेशन चल्लें आनी तांकां सुखरूपपणे तांकां जे ट्युरिस्ट भुरग्यांक आनी जे पॅरासेलिंग ऑपरेटर हांकां बरे भशेन तेंच्यांनी सेव केलेलें आसा. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.